मडगांवांतल्या म्हत्वाच्या निवड्यांत न्यायालयान बँक कॅश डिपॉझिट मशीनांत बनावट चलन जमा प्रकरणांत संबंदीत आरोपीचो जामीन अर्ज न्हयकारला। माहिती प्रमाण आरोपीन मडगांव हांगा रोख जमा करपी मशीनाचो वापर करून 500 रुपया बनावट नोटी जमा करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप आसा। ही घडणूक रोखडीच उक्ताडार हाडली आनी पुलिसांनी कारवाय केली आनी भारतीय न्याय संहिताच्या संबंधित कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो। हे प्रकरण अजून प्राथमीक पावड्यार आसा आनी ताब्यात घेवपाची सविस्तर चौकशी करपाची गरज आसा अशें न्यायालयान निरीक्षण केला। ह्या स्वरूपाच्या गुन्यांवाचो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचेर व्यापक परिणाम जाता आनी बनावट चालनेचो स्त्रोत आनी प्रसार सोदून काडपा सयत पुराय चौकशी करपाची गरज आसा अशें तातूंत म्हटलां। तशेंच आरोपीन केल्ले दावे आनी डिफेन्सा वेळार तपासूं शकतात अशेंय न्यायालयान सांगलें। सध्या तरी तपास चालू आशिल्ल्यान आरोपी बंदखणीत उरतलो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।